नदी परिवहन खात्याच्या अंतर्गत ही सोलर फेरीबोट दोन दिवस फाटी गोंय राज्याचे न्हय येरादार मंत्री सुभाष फळदेसाय यांच्यानी सांगले की सोलर फेरीबोट जी गोंय सरकारची आसा जिका उपाट पैसे खर्चूय जाल्या ती आयज अनवायेबल जाल्ली आसा, अव्यवहार्य जाल्ली आसा, म्हणजे तिचो कसलोच फायदो ना, ती कांयच कामाची ना। हे खुद्द गोंय राज्याचो न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगले। आता हे सांगल्या उपरांत हे स्पष्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्यांतले सरकार हे जितले प्रकल्प हाडटा हे प्रकल्प फक्त मिशन टोटल कमिशना खातीर प्रकल्प जावन आसा। हेच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळना। आता आमी मागणी करता, जेन्ना ही सोलर फेरीबोट जिका खर्च जवळ जवळ 4 कोटी खर्च जाल्लो आसा, तो गोंयकारांचे तिजोरींतल्यान खर्च जाल्लो आसा। आनी जेन्ना आमी म्हणटा ह्या सरकाराचे मिशन टोटल कमिशन, तेन्ना आमी सगळ्यान पयली मागणी करता की त्या वेळाचे न्हय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार आणि ज्यांच्यानी ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण केले ते आताचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय ह्यांच्या दोगांयनी जे कमिशन ह्या फेरीबोटीर खाल्ला ते कमिशन सरकारी तिजोरीन परत करचें।